श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ प्रस्तुत घुमट हेरंब या सीडी तसंच पेनड्राईव्हचं इथे अनावरण होणार आहे, लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्यासाठी आज लाभलेले आहेत प्रमुख पाहुणे आमदार श्रीयुत जीत आरोलकर आणि त्याचबरोबर अनेक प्रशिक्षक मार्गदर्शक श्रीयुत सुरेश पिंगे आणि श्रीयुत प्रमोद गावस आणि त्याचबरोबर हेरंब कला आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष श्रीयुत अभिषेक मराठे आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी विनंती करते श्रीयुत ओंकार केळकर यांना की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन श्रीयुत जीत आरोलकर यांचं इथे स्वागत करावं. आषाढाचा घुमट हेरंब आणि या सीडी तसंच पेनड्राईव्हचं इथं अनावरण विमोचन त्याचबरोबर लोकार्पण होत आहे. जोरदार टाळ्यांनी आपण घुमट हेरंब यांना शुभेच्छा देऊया. सर्वांना सुखावून जातो. आणि या सीडी आणि पेनड्राईव्ह बरोबर इथून घुमट हेरंब या सीडी आणि पेनड्राईव्हचा प्रवास सुरू होतं आणि सर्व रसिकांना श्रोत्यांना इथं विनंती आहे की या प्रवासामध्ये आपणही त्यांचे साथीदार व्हा. सगळ्यांक नमस्कार. स्वताच्या गांवान येवन स्वता हांगासर आमच्या भुरग्यांनी आपोवन चीफ गेस्ट म्हणून आणि सीडी लॉन्चिंग खरेंच एक बरें भाग्य म्हणपाचें, कित्याक ह्याच गांवान आमी वयर सरल्यात, व्हडले जाल्यात, खेळोन ह्याच भुरग्यां वांगडा खेळोन वयर ह्या पोजिशना मेरेन पावल्या. पूण खरेंच बरें दिसता की हेरम म्हाका दिसता एक घुमट आरती हेंच्यांनी हेरम एक ग्रूप म्हणून 10 वर्सां पयलीं सुरवात केल्लो आनी आजून पर्यंत याद आहा. म्हाज्या ऑफिसान येयलेले आनी सगळ्यांत पयलीं आनी येदे ते ल्हान ल्हान भुरगे आनी एडी आसलो. सो सगळे येयले आनी म्हणाले आमी घुमट आरती शिकोवंक सोदतात आनी आमी कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावंक सोदतात म्हणून. आनी तेन्ना हांव हांसलो पळोवन, अरे येदे ते भुरगे कितें वयतले आनी कितें करतले म्हणून, कसलें नांव करतले धारगळेचें. पूण ओके म्हटलें, चल सपोर्ट करया, हेल्प करया, कित्याक आमचे गांवचे भुरगे फुडें सरतात, खंयच्या तरी एका क्षेत्रांत फुडें सरतात, खेळान आसातूच पूण एक कल्चरल एक्टिविटीजान फुडें सरतात म्हणल्यार डेफिनेटली कितें ना कितें तरी मायंडसेट घेवन फुडें सरल्यात अशें दिसलें. सो नेक्स्ट इयर म्हाका जेन्ना तेंच्यांनी येवन सांगलें तेन्ना आमी कितलेशेच कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाले आनी 2-3 कडेन फर्स्ट प्रायजूय हाडलें. हांव सरप्रायजींग, अरे येदेशे भुरगे ऑल गोवान जर फर्स्ट प्रायज हाडून डेफिनेटली नांव गोंयभर न्हू गोंया भायरूय नांव करतले. तशेंच तेंच्यांनी मागीर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट जाले आनी तेंच्यांनी मागीर डिमांड केलो की आमकां युनिफॉर्म जाय म्हणून, म्हणजे ड्रेस कोड जाय, ड्रेस जाय म्हणून. सो तोय आमी मागीर तेंकां हेल्प केली. पूण डे बाय डे म्हणजे वर्सान वर्सा इम्प्रुवमेंट इतली करूंक लागले की आख्या गोंयभर न्हू आख्या गोंया भायरूय नांव कमोवंक लागलें. खरेंच तेंचें अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो अशेंच तुमी धारगळचें नांव वयर करचें आनी जे सपोर्ट तुमकां केन्ना केन्ना जाय पडटा तें डेफिनेटली आमी आसातूच तुमच्या वांगडा. पूण तुमी ही कला जी फुडें व्हरतात ते व्हरता आसतना फुडले नेक्स्ट जनरेशन आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं जी ह्या क्षेत्रांत फुडें सरूंक सोदतात तेकाय तुमी शिकोवपाचो प्रयत्न करपाचो, फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करप. कित्याक पेडणेकार म्हणटात ती कलाकारांची खाण आनी म्हाका दिसता हे कलाकार वाड्या वाड्यांनी गांवांनी वाड्या वाड्यांनी आसात आनी ते आमकां सोदून काडपाची गरज आहा. आनी तुमच्या सारके टॅलेंटेड भुरगे जे हेरम ग्रूप आमचो घुमट आरतीचो ग्रूप जो फुडें सरला इंटरनॅशनल, म्हणजे म्हाका दिसता टीव्हीचेरूय तुमी येवंक लागलेत. प्रोग्रेस म्हणटात तो वाड्याचोच न्हू, तुमी धारगळचें नांव वयर काडलेलें आनी अशेंच तुमी वयर काडचें. जेन्ना जेन्ना तुमकां सपोर्ट लागता डेफिनेटली आमी एकाच गांवचे आमदार मागीर जाले आसतले पूण एकाच गांवचे आमी भाव सगळे एकामेकाक सपोर्ट करपाक जाय. डेफिनेटली सरकारा वतीन किंवा म्हाज्या पर्सनल लेवलीचेर जो कितें सपोर्ट लागता डेफिनेटली तुमी फुडें सरा, 100% आमी तुमकां दितले. थँक्यू. धन्यवाद सर, तुमच्या शुभेच्छा. आणि त्याचबरोबर कलेला जो राजाश्रय हवा असतो तो कायम यांच्याकडून मिळत आलेला आहे आणि यापुढेही पुढच्या प्रवासासाठी घुमट हेरंबला मिळणार आहे. याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. यानंतर मी विनंती करते श्री हेरंब घुमट आरती मंडळाचे अध्यक्ष श्रीयुत अभिषेक मराठे यांच्याकडून आमदार श्रीयुत जीत आरोलकर यांना एक सन्मानचिन्ह इथे बहाल करण्यात येत आहे. रसिक हो, खरोखर आमदारांनी म्हटल्याप्रमाणे
आज धारगळ या भूमीला, या गावाला अत्यंत धन्य वाटत असेल. आणि म्हणूनच कुठल्या तरी कवींनी एका सुंदर कवितेमध्ये म्हणून ठेवलं की हा गोमंतक म्हणजे कलाकारांची खाण आहे. असं म्हणतात की आंबे काजू फळे शहाळी असा गोड मेवा, आंबे काजू फळे शहाळी असा गोड मेवा, कला संस्कृती सौंदर्याचा जपला असे ठेवा. मानस निर्मळ स्वभाव प्रेमळ तशी गोड वाणी, म्हणून लाभल्या या भूमीला नररत्नांची खाणी. कलाकार अन रसिक मंडळी, कलाकार अन रसिक मंडळी ह्या भूमीने दिधली, धन्य जाहले या साऱ्यांनी भूमी ही वदली, धन्य जाहले या साऱ्यांनी भूमी ही वदली. रसिक हो, आज खरोखर या भूमीला अत्यंत अभिमान वाटत असेल. आणि या सर्वांना घडवण्यासाठी एखादा शिल्पकार लागतो, कारण टाकीचे घाव खाल्ल्याशिवाय दगडालाही देव पण येत नाही. आणि या घुमट हेरंबला या सर्व कलाकारांना एक शिल्पकार घडवणारा आहे. आणि असे मार्गदर्शक श्री सूरज पिंगे यांना मी विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द इथे व्यक्त करावेत. नमस्कार. देवा गणरायाक वंदन करता. देवी शांतादुर्गेक, देवा धारेश्वराक, काळभैरवाक नमन करून तुमकां सगळ्यांक श्री हेरंब घुमट आरती मंडळाच्या वतीन हांव माय मोगाचो येवकार दिता सगळ्यान पयलीं. कारण आमी जेन्ना हो पंगड अस्तित्वांत आयलो तेन्ना ह्या पंगडान हांव नाशिल्लो. म्हाका 10 वर्सां जालीं. आनी सुभाष कांबळकर, अनिकेत, ताच्या नंतर अभिषेक, ताच्या नंतर अशे बरेचशे कलाकार ह्या हेरंब घुमट आरती मंडळाक स्थापन करून फुडें व्हरपाक जे कारणीभूत आशिल्ले तांच्यांनी खरें म्हटल्यार म्हाका हाडलो. आनी हांवूय हेरंबमाय जावन गेलो. आनी आतांच तुमी थोड्या वेळ पयलीं जिज्ञासा हो जो ताका आमी फ्युजन म्हणुया, आमी आतांच अभंग एका वेगळे तरेन आयकलो, राधा ही बावरी एका वेगळे तरेन आयकला. अशे कितलेशेच प्रकार तांच्यांनी गोंयांनीच न्ही तर महाराष्ट्रान वचून मी होणार सुपरस्टार हातून गोंयचें नांव गाजोवन 3रे प्रायज काडून, खरें म्हटल्यार पयले, 2रे, 3रे प्रायज ते वोटिंगाचेर आसता. पूण तुमी तांचो जर परफॉर्मन्स पळयलो जाल्यार प्रत्येक परफॉर्मन्साक ह्या भुरग्यांनी आमचें गोंयचें नांव, आमचें हड्डे भायर काडलां अक्षरशा. प्रत्येक गोंयकाराक ह्या गोश्टीची खरें म्हटल्यार एक प्रायड आसपाक जाय भितर की आमचे गोंयचे भुरगे थंय पावले. आनी हांच्यांनी परत परत म्हटलां की आमी पयलीं घुमट आरती क्षेत्रान आयले आनी ताच्या नंतर म्हाका दिसता जिज्ञासा सुद्दां फॉर्म जावपाक हेरंब वॉज रिस्पॉन्सिबल. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. सो हेरंब घुमट आरती मंडळांतल्यान जिज्ञासाचोय प्रवास सुरू जालो. आनी जशें त्या प्रोग्रामांक टायटल आसा मी होणार सुपरस्टार, हांच्यांनी दाखोवन दिलें की घुमट आरतीन जो येता तो सुपरस्टार जाता. आनी प्रत्येक कलाकार ह्या घुमट आरती क्षेत्रान जो वावुरता, हेरंब घुमट आरती मंडळान दाखोवन दिले प्रत्येक कलाकाराक की आमी ह्या क्षेत्रान आसा म्हणून आमी सुपरस्टार्स. अशा सुपरस्टार्सांची ही सुपर सीडी घुमट हेरंब. पयरूच प्रमोद बाबान म्हणिल्लें की घुमट आरती क्षेत्रान आयल्या नंतर 2 गजाली करपाक जाय. जर एचिवमेंट म्हणटा सक्सेस जाल्यार 2 गजाली करपाक जाय. एक, राजीव गांधी कला मंदिराची स्पर्धा, त्या स्पर्धेन पयलें इनाम मेळोवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आपली स्वताची सीडी काडपाक जाय. आनी श्री हेरंब घुमट आरती मंडळान हे दोनूय अचीव केलां. पयलीं तांच्यांनी राजीव गांधी कला मंदिर स्पर्धा जिखली, पयले आयले. आनी आयज ह्या दिसा घुमट हेरंब ही सीडी तांच्यांनी आयज रिलीज केली, पेन ड्रायव्ह केली. 10 वर्सां जितल्यो आरती आमी बसयल्यो, नव्यो आरतीच न्ही तर पारंपारीक आरती ह्या भुरग्यांनी बसयल्यो. आनी म्हाका खरेंच अभिमान दिसता की एका तेंपार हांव येवन हांगा आरती बसयतालो, हांव कंपोज करतालो, आतां ते स्वता कंपोज करतात. सुभाष, ताच्या नंतर सनील, ताच्या नंतर अनिकेत, ताच्या नंतर आमचो नाना, सगळे जाण बसून स्वता कंपोज करतात, स्वता ताका चाल घालतात, स्वता ताची उतरां बरयतात. ह्या घुमट आरती सीडीन जी सगळ्यांची जे लक्षवेधी आरत आसा, सोजिरा साजिरा माझा हेरंब, ही आरत तांच्यांनी स्वता बसयल्या, तांच्यांनी स्वता मेळून बसयल्या. बऱ्योचश्यो आरती हेतून तुमकां आयकपाक मेळटल्यो, तातूंत एक गजर आसा रामाचो जो तांच्यांनी स्वता बसयला. आनी म्हाज्या खातीर ही अभिमानास्पद गजाल की हे भुरगे आतां फुडें सरून स्वता कंपोज करतात आरती. म्हाका दिसता ही सीडी प्रत्येक घराघरान पावची अशें हांव देवा लागीं मागता.
तुम्ही सगळ्यांनी ही सीडी मुजरत घेवची, कॉपी करची न्ही. आणि ह्या वर्सा एक नवीन ट्रेंड स्टार्ट करूया की ही पेन ड्रायव्ह नाजाल्यार सीडी जेन्ना आमी मोदक दिता ताच्या बरोबर ही सगळ्यांक आमी चवथीचें गिफ्ट म्हणून सगळ्यांक दिवया आणि आमची चवथ मनोवया. देव बरें करूं. सगळ्यांक स्वागत सगळ्यांचे मनाकाळजांच्यान. श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ वांगडा हांव जॉयन जावपाचें कार्य केन्नाच्यान जालें तर 13-14 सालांत फर्स्ट टायम 13-14 तेंच्यांनी आपली कार्यकिर्दीक सुरवात केली 10 वर्सां पयलीं. आणि खंय तरी हांवें तांकां कनेक्ट जालो हांव कित्याक तेंचे जशे पेडण्यांच्यान एकूच ग्रूप वयतालो तसोच आमच्या सायडीन बार्देसान म्हणना पूण नादोडा, रेवोडा, मेणकुरे ह्या सायडीन त्या सायडीनच्यान ग्रूप कमी वयताले आणि म्हाका कनेक्ट जाले तो ग्रूप सामको. त्या टायमार आमी घुमट आरती क्षेत्रांत वयताले, फुडें सरलेले, आमी खंय तरी प्रायजांच्या लिस्टानूय आसताले. तांकां अशें दिसलें की मार्गदर्शन करचें आनी डिटरमायंड आसले ते पयले पासूनच डिटरमायंड आसले की आमकां मेळोवपाक जाय आणि खरेंच तेंची तोखणाय करपाची. कित्याक हांवें सरान म्हाज्या तोंडांतले शब्द घेतले, हांव तेच सांगपाक आसलो की घुमट आरती क्षेत्रांत जेन्ना पदार्पण करता मनीस, जेन्ना एक ग्रूप पदार्पण जाता तेन्ना त्या ग्रुपान 2 आपली मनान इच्छा दवरुपाक जाय. एक म्हटल्यार राजीव कला मंदिराची स्पर्धा आपूण जैतिवंत जातलो आणि दुसरी म्हटल्यार आपली एक स्वताची सिडी मागीर दोनाच्या एकाच्या वयर कितलेय काडल्या जाता. एक सिडी स्वताची आसतली. आपूण जे आज पर्यंत कार्य केला त्या कार्याची एक पावती लोकां पर्यंत आणि जपून दवरच्या खातीर फुडल्या पिडये खातीर ती एक आपली एक सिडी रुपान पेनड्रायव्हच्या रुपान आसची. ते कार्य तेंच्यांनी केल्लेलें आसा आणि त्याच्या फुडें वचून त्याच मंडळांतले कलाकार आयज महाराष्ट्रा सारक्या राज्यान वचून तेंच्यांनी आपली मी होणार सुपरस्टार ह्या हितून जिज्ञासा म्हणजे सोदतात कितें तरी नवीन करपाची इच्छा आणि आकांक्षा तेंच्या मदीं आसा. असो हो पंगड हेरंब घुमट आरती मंडळ आणि त्याच बरोबर जिज्ञासा त्याच्याच भुरगे ह्याय ग्रुपान आसा. सो खरेंच मनाक बरें दिसता की आयज खंय तरी पेडण्यांतलो ग्रूप वयर सरोन नांव करता. घुमट हेरंब ह्या नांवान आयज सीडी तेंची गोंयभर पसरतली, गोंया भायरूय वयतली. तेंचे कार्यक्रमूय गोंया भायर जाल्ले आसात. म्हज्या कडल्यान जर सहकार्य कितें तांकां गरज आसत जाल्यार ते सहकार्य दिवपाक हांव सदैव तयार आसतलो. सहकार्य विचारांच्या रुपान आसत आनी कितें मार्गदर्शनाच्या रुपान आसा ते सहकार्य सदैव हांव तांकां करतलो. हांव ह्या सिडीच्या बाबतींत मातसो लकी जालो कित्याक ह्या पंगडाक हांवें फक्त 2 गजर आणि 1 आरत बसयली आणि तिनूय तेंच्यांनी ह्या सिडीन हें करून म्हाका रिस्पेक्ट दिला असो हांव मानता. देव बरें करूं म्हणटा. सुभाष कांबळकर सर सगळ्यांक मान्यवरांक सगळ्या उपस्थितांक देव बरें करूं म्हणटा. ही सिडी पायरसी परत सांगतात, पायरसी अवॉयड करात, सिडी बाय करात. आणि सरान सांगला तशें प्रत्येकाक एकमेकाक जशें तुमी मोदक दिताले, भेट दितले त्या बरोबर ही एक सिडी तुम्ही अवश्य घुमट हेरंब ह्या स्वरूपान दिवची. एक पारंपारीक आणि नवीन आरतींचो एक मेळ आसा तो मेळ तुम्ही लोकांच्या घरा मेरेन पावोवचो आणि ओरिजिनल पावोवचो. सगळ्यांक म्हाका हांगासर उलोवपाक आनी आफोवन हांगासर संदी दिल्ल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आणि आभार मानता श्री हेरंब घुमट आरती मंडळाचे. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. ज्याप्रमाणे एखादी नदी पार करण्यासाठी एका होडीची आणि नावाड्याची गरज असते, त्याचप्रमाणे घुमट आरती मंडळाच्या या वाटचालीला, या सर्व वाटसरूंना या 2 प्रशिक्षकांनी मशाल हाती घेऊन ही वाट दाखवलेली आहे. आज घुमट हेरंब या सीडी त्याचबरोबर पेनड्राईव्हच्या अनावरण सोहळ्यामध्ये सुरुवातीला स्वर हेरंब या स्वरांनी आपल्या सर्वांना न्हावून घातलेले डॉक्टर राम पंडित इथे उपस्थित आहेत. मी विनंती करते मार्गदर्शक श्रीत सुरेश पिंगे आणि त्याचबरोबर श्रीत प्रमोद गावत यांना की त्यांनी डॉक्टर राम पंडित यांचं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे सन्मान करावा. या संपूर्ण घुमट हेरंब या सीडीचं ध्वनिमुद्रण करणारे ध्वनिमुद्रक श्रीत सिंधुराज कामत यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. त्याचबरोबर मार्गदर्शक श्रीत सुरेश पिंगे आणि श्रीत प्रमोद गावस यांना विनंती करते की त्यांनी सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचाही इथे सन्मान करावा. यानंतर या घुमट हेरंबाच्या सीडीसाठी जे स्पॉन्सर्स आहेत
त्यांचाही इथे सन्मान होणार आहे. मी विनंती करते श्रीयुत ओंकार प्रभुदेसाई यांचा सन्मान करण्याची विनंती मार्गदर्शक श्रीयुत सुरेश पिंगे आणि त्याचबरोबर श्रीयुत प्रमोद गावस यांना करते. त्याचबरोबर लेन्स अँड स्पेक्सच्या श्रीमती सपना राणे यांनाही विनंती करते की त्यांनीही व्यासपीठावरती यावं. नवसोरामा मयेकर यांचाही इथे सन्मान करावा. घुमट हेरंब असं सुंदर सीडीचं जे आपण कव्हर बघताय ते डिझाईन केलंय श्रीयुत प्रसन्न काकतकर यांनी. त्यांनाही विनंती करते व्यासपीठावरती यावं आणि सन्मान स्वीकारावा. त्याचबरोबर मी विनंती करते श्रीयुत प्रसाद कळंगुटकर यांना की त्यांनीही व्यासपीठावरती येऊन सन्मान स्वीकारावा. घुमट हेरंबला अतिशय सुंदर निवेदनासाठी ज्यांचा आवाज लाभला असे श्रीयुत प्रसाद कळंगुटकर. प्रसाद सोबतच घुमटहेरममध्ये सूत्रसंचालन केलं आहे नेहा उपाध्यायने. विनंती करेन सरांना की त्यांनी रसिक हो, शिष्यात इच्छेत पराजयम अशी कायम गुरूंची इच्छा असते की शिष्याकडून एक दिवस आपला पराभव व्हावा. एवढं मोठं मन फक्त गुरूंचं असू शकतं आणि म्हणून गुरूंसाठी आदरांजली म्हणून त्यांचाही इथं सन्मान करण्यात येतोय मंडळाकडून. मार्गदर्शक श्रीयुत सूरज पिंगे आणि त्याचबरोबर मार्गदर्शक श्रीयुत प्रमोद गावस यांचाही इथं सन्मान करण्यात येतोय. रसिक हो, आपल्या घराघरामध्ये घुमट हेरंबची जी आर्तसाद भगवंतापर्यंत मारलेली आहे तीच आर्तसाद प्रत्येकाने आपल्या घराघरामध्ये घुमट हेरंब ह्या सीडीचा ती विकत घेऊन आपल्या घरामध्येही ती आर्तसाद गुणगुणावी, भगवंतासमोर ती आरती रावावी अशी सर्वांना विनंती करते. या सर्व घुमट हेरंबामागे अनेकांचा वाटा आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सगळ्यांचे हात कष्ट करतात तेव्हा कुठे घुमट हेरंबसारखी सुंदर अशी उत्तमोत्तम अशी कलाकृती साकार होते. त्यापैकीच एक म्हणजे श्रीयुत सुभाष कामळकर यांचाही इथं सन्मान होतोय मंडळातर्फे. धन्यवाद. हांवें मुद्दम मायक म्हाज्या हातान परत एकदा घेतला. खरें म्हटल्यार परवानगी घेवन आतांच बाब सुभाष कांबळकर हाजो सत्कार जालो. प्राध्यापक सुभाष कांबळकर ह्या कलाकाराचो सत्कार जालो. श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना ह्या कलाकारान ज्या ताकदीन हो मंडळ उबारलो, म्हणजे एका तेंपार अशें आशिल्लें की सगळेच भुरगे आशिल्ले आनी सुभाष तांकां लीड करतालो. एका लिडरा प्रमाणे तो फुडें सरलो आनी ह्या कलाकाराचो हांवें त्याग पळयला. ताणें ह्या कले खातीर ज्या गोश्टींचो त्याग केला तो म्हाका खबर आसा आनी त्या त्यागा खातीर आज ही 10 वर्सां त्या कलाकारान मनांतल्यान मना काळजांतल्यान दिल्या आनी ताजो हो सन्मान त्या त्यागाचो त्या कले बद्दल ताच्या भितर जी पॅशन आसा, जी आपुलकी आसा, त्या आपुलकीचो आज सन्मान जाला. देव बरें करूं. मी विनंती करते श्रीयुत प्रमोद गावस यांनीही मनोगत इथे व्यक्त करावं. ॲक्च्युली मेन पिलर म्हणून येता खामो ज्यांनी सारकें सांबाळ्ळें सुभाष कांबळकर, मोस्ट डिजर्विंग. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी ह्या हेका जोडपाक सुद्दां सर सुद्दां सांगतले की ह्या हेरंबा वांगडा जोडपाचें काम जेच्या बळाचेर, ज्याच्या ताकदीन जेणी आमकां फुडें काडून हांगासर हाडले ते सुभाष कांबळकर खरें मोस्ट डिजर्विंग पर्सन. आनी हांवें त्या टायमार ताका एक प्रॉमीस केली, ती उलयतना हांव वदळ विसरून गेलो. हांवें तांकां सांगलेलें जेन्ना तुमी सीडी काडटले तेन्ना रोख 5,000 रुपया तांकां म्हाज्या कडल्यान फावो जातले, कित्याक तांकां गरज आसा हेल्प करपाक जाय. हांवें सांगलेलें तेन्ना सांगलेलें ती प्रॉमीस हांव आतां दवरतां. आय विल पे देम 5,000 रुपीज कॅश एज अ कॅश प्रायज टू ऑल द ग्रूप. एक्चुअली ग्रूप मेंबरांक तुमकां सीडी खातीर न्हय पण ग्रूप मेंबर तांकां सांगलेलें हांवें खूब पयलीं की जेन्ना तुमी सीडी खातीर हें करतले तेन्ना म्हाज्या कडल्यान 5,000 रुपया आनी ते 5,000 रक्कमूय हांवें तशीच फिक्स दवरता सारकी 5,000च दिता म्हणून सांगलेलें. ते 5,000 हांव तांकां शुअर दितलो. उदळ उलयता विसरून गेलो. सुभाष कांबळकराक जोरदार तेचे ताळी जावनी, कित्याक खरोच डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग अँड मोस्ट डिटरमायंड पर्सन आय हॅव सीन. तो PhD करतालो, PhD खातीर स्टडी करतालो आनी विथ देट दीस ही वॉज बॅलन्सिंग दीस. हो म्हाजे कडेन उलयतालो, संपर्क जातालो. खरेंच डिजर्व करता. लावड एप्लॉड एक्चुअली फॉर हिम. एक्चुअली लावड एप्लॉड जावपाक जाय खरें. यावरून लक्षात येतं की एक प्रोफेसर जरी असले तरी आतमधला कलाकार जो आहे तो कायम जिवंत राहिला आणि एका कलेसाठीच
ही धडपड आहे. मी त्यांनाच विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. जेन्ना कोणाचो सत्कार जाता तेन्ना 2 गजाली जातात. एक तर ताका सांगलें वयता की बाबा पुरो, नाजाल्यार ताका सांगलें वयता बाबा पुश ऑर स्टॉप. म्हाका खबर ना कितें मॅसेजींग आसलें तें. ओके, या सो एनीवे, आभार प्रदर्शन, आय विल डू द ऑनर्स. ज्या लोकांनी घुमट हेरंब हो कॉन्सेप्ट 2016-17 जन्माक आयलो. तेन्ना आमची स्पर्धा जाताली. त्या स्पर्धेचें नांव आसलें घुमट हेरंब. आनी स्पर्धा करता करता 2 वर्सां स्पर्धा चलयली आमी. आनी त्या नंतर खंय तरी बंद जाली स्पर्धा बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स दॅट ऑल द घुमट मोगीज हियर आर अवेर. पूण एक मायलस्टोन्स असतात प्रत्येक घुमट आरती मंडळाचे. तातूंतलो एक सरान जशें सांगलें की कला मंदिर स्पर्धा. आनी दुसरो मायलस्टोन इज अध्वनी पीत. सो घुमट हेरंब चो प्रोसेस 2022 जानेवारीन सुरू जाल्लो. सुरवातीक आमी चिंतलेलें की 18-19 ट्रॅक आसले तकलेन बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ 10 years. सो आयजूय तुमी जर हांगा गाडयेन बसले आनी पेन ड्रायव्ह इन्सर्ट केली जाल्यार मडगांव पावसर हय ना सोंपची ना. ओके, इट इज 1 hour 45 minute लॉंग आल्बम. सो ताच्या फाटल्यान एज अ आल्बम ताच्या फाटल्यान खूब जाणांची थिंकींग गेल्या, खूब जाणांचें काम गेलां. तातूंतले मेन म्हटल्यार आमचे सर सुरज पिंगे सर आनी प्रमोद गांव सर. तेंचे कंपोजिशन्स, तेंची जी स्टायल आसा, दोगांयची वेगळी स्टायल आसा. सो एटलिस्ट म्हाजें अशें आउटलूक आसा रिगार्डींग कंपोजिशन्स इन घुमट आरती की हांव शिकता सगळ्यां कडल्यान आनी मागीर हांव म्हाजें करता. सो तेतूंतल्यान सोजिरा साजिरा जन्माक आयलो. तातूंतल्यान ह्या वर्साचे आरत जन्माक आयले. सो थँक्यू सर, थँक्यू सुरेश सर, थँक्यू प्रमोद सर. एंड दीस इज नॉट द एंड, जस्ट द बिगिनींग. सो थँक्यू. मागीर येता आमचो सावंड डिझायनर सिंधुराज बाई. हय आसा, कितें आसा खबर ना, ताका सांगलें हांगा बस म्हणून आयकना. सो थँक्यू सिंधुबाई फॉर टॉलरेटींग अस. ओके, येस ऑफकोर्स, कित्याक आमी तशें नवखे, थोडे जाण आसात जिज्ञासाचे आसले बॉयज, तेंच्यांनी परफॉर्म केल्ले, स्टुडियोन घाल्ले, पूण मोस्ट ऑफ अस वर फर्स्ट टायमर्स इन द स्टुडियो. सो थँक्यू सिंधुबाई फॉर द एक्सपिरियन्स. येस, ऑफकोर्स पीपल इन पॉवर, आमदार जी तारोलकर, आमदार प्रवीण आल्लेकर हांचे आभार. ओमकार प्रभुदेसाय हाचे खास आभार. अंकिता क्लासिक्सचे आतिश आनी आदेश गडेकर, गुरू अंजुनाचो स्वप्नील नायक, दीप नेटवर्क्सचो दीपराज कानोळकर, लेन्स एंड स्पेक्सची मॅम सपना, नवसो सर प्रमोद, जस्मिनी मॅम, वैभव नाईक, विठ्ठल प्रभुदेसाय आनी सगळे दारगळकार जे इन सम वे ऑर दी अदर आमच्या फाटल्यान उबे रावले. सगळे पेडणेकार फॉर दॅट मॅटर. कित्याक एका तेंपार आतां तरी 1-2 आनी ग्रूप येतात घुमट आरती पेडण्यांतल्यान, पूण एका तेंपार आय रिमेंबर फ्रॉम द इयर 2015 टील 2020 पेडण्यांतल्यान एकूच ग्रूप वयतालो ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक, तो म्हटल्यार हेरंब. सो एज आय सेड, दीस इज जस्ट द बिगिनींग. लेट्स मीट मे बी 3 नाल्यार 4 वर्सां डावन द लायन for maybe the second version. Okay, thank you, good night. CDs and pen drives thoi metle. Okay, at a special discounted price. Okay, thank you all.